काल आज आनी फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी-टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक काल आज आनी फाल्यां दायज वेळ वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक बरी सांज मागता आम्हा सर्वांक कळीत आसा आज आमचो पापा फ्रांसीस आत्मो सर्गीक घेवन गेला आसता आमकां सांगून तो गेला आसता विशेष दुखाची गजाल आमी ती आज नियाळते आसा केवळ क्रिस्तावांक मात न्ही आसतना संवसाराच्या हर एका व्यक्तीक सगळ्या लोकांक पापाचें मरण आज सडीत आनी सड मापान वत्त्या मापान दुखाचें जावंक पावलां पूण खंतीची गजाल ना मरण आमकां क्रिस्तावांक एक संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार मरण पावलो आत्मो सर्गाक वता आनी सर्गाक तावून ताची दराल आशिर्वादां आमचेर वता म्हूण आमी पातयेता हो आमचो बरोवचो ह्या खातीर पापा साहेबाच्या ह्या अंतरलेल्या वक्ता आमचें दूख हांगासर व्यक्त करून आज आमी हें काल आज आनी फाल्यां म्हणलें कार्यक्रम सुरवात तुमकां सर्वांक कळीत आसूंक पुरो ह्याच आमच्या आयतारा 27 सांजेर कोरडेलिगरीच्या उक्त्या मैदानाचेर अपूर्व अशें एक धार्मीक कार्यक्रम चलचेर आसा धार्मीक कार्यक्रम म्हणच्या बदलाक एक नाटक तो कसो आसता म्हणल्यार आमी ह्या कार्यक्रमाचेर आज विशेष रितीन संवाद चलयतले आनी तुमकां माहिती दितले ताच्या पयलें हो नाटक चलोवन करचे आसात हाचे कारभारी जावन आसात दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट आज हे कार्यक्रम हांगासर 2 वांट्यांनी चलतले पयलें ह्या कार्याचे कारभारी दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट ह्या विशीं आमकां म्हायती दितले ताचे उपरांत दुसऱ्या वांट्यांत नाटकाचे यफ्फता म्हणल्या नाटकाचे कारभारी पोरवां 27 आयतारा दीस कोर्डेल उक्त्या मैदानाचेर जावंक चिता नाटका विशीं आमकां विशेष म्हायती दितले तर आतां पयले आमी संवाद आरंभ करच्या पूर्वी ह्या नाटकाचो एक प्रोमो पळोवन येवया विशीं आनी हे नाटक चलोवच्या दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्टा विशीं आमकां ताची विशेष माहिती दिवच्या खातीर ट्रस्टाचे कारभारी हांगासर आमचे मदें येवन पावल्यात फादर अँड्रू डिसोजा बज्जल फिगरीचे विगार जावन आसात तशेंच चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ते एक सांबाळणार जावन आसात तशेंच दैवीक अमृत पत्र आसा म्हयन्याले ताचो संपादक आमचो मोगाचो संतू ओमजूर हांगासर आसा तुमकां दोगांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत फादर आतां आमी दैवीक अमृत पत्रा विशीं जायतें आयकलां आनी आजकाल ह्या ड्रामाचें पोस्टर रिलीज जाल्लें थंय हांगासर दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणल्या एका ट्रस्टा विशीं आयकूंक मेळटा आनी आमच्या वीक्षकांक ह्या विशीं जाणा जावंक विशेष आतुरताय आसा हें तुमीच सांगल्यार बरें आसलें खंडीतपणे एक दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट हाचे विशयांत सांगोंक हांव खंडीत अभिमान पावता एक ट्रस्ट कशें आरंभ जालें गे म्हळ्यार आमच्या मूळ उद्देश आमी हे ट्रस्ट आरंभ करचो जावन आमचे स्वार्थ प्रसार त्या उद्देशान आमी हे 2006 इसव्यांत आमी आरंभ केल्लें हांव सायप्रास रेतीर दिवंक गेल्लो आनी तेंच्या लोकान म्हाका इल्लीशी कितेंगे इल्ली कुमोक दिली हांवें चिंतलें हांगासर गांवांत एक आत्मीक पत्र आरंभ करची म्हजी एक आशा आशिल्ली एक प्योर आत्मीक पत्र तातूंत उरलें कितें आसना आत्मीक विशय आटापचें गोंड नियाळ चिंतप दिवचें असलें पत्र जायचें म्हाका एक बरी आशा आशिल्ली आनी ह्या वेळार आमी अशेंच करचें न्ही पूण एक ट्रस्ट केलें जाल्यार ह्या ट्रस्टा मारिपात आमी केवळ पत्र न्ही उरल्यो जायत्यो लोकांक उपकार पडच्यो
हांवें चड जावन केंद्रीकृत केलें धार्मीक आनी चड जावन माय मोगाच्यो करून कितें आमी करयत पळय त्या रितीन आटप तसलें एक पत्र हांवें आरंभ करूंक जें ट्रस्ट आरंभ करूंक चिंतलें आनी ह्या दशेन हांवें पयलें मेट काडलें हें ट्रस्ट आमी रिजिस्टर केलें दैवीक अमृत हें ट्रस्ट रिजिस्टर करता आसतना हांवें तुमच्या समजण्याक हांगासर दैवीक अमृत ट्रस्ट आनी दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट ही 2 ट्रस्टां आसात हय वेगवेगळीं आसात कित्याक म्हळ्यार थोड्यो कमर्शियल एक्टिविटीज म्हळ्यार थोड्यो एक्टिविटीज आमकां प्युअर धार्मीक उद्देशान या ट्रस्टाच्या चॅरिटेबल उद्देशान आमकां करूंक जायना तितल्यो अंतू करचे पडटात आमकां त्या देखून आमी एक दैवीक अमृत ट्रस्ट तातूंत आत्मीक आमचें म्हयनाळें आनी हेर थोड्यो चटवटिको मागीर दैवीक अमृत मिडिया यात्रीकपणां हें सकट थंयसर ह्या हातूंत आटापलां आनी चॅरिटेबल ट्रस्टांत आमी माया मोगाच्यो करणो आतां आमकां कितें दानीन तावन कितें घुमोवक येता या थोडी पुटी आमच्या यात्रेक पयनात आमकां कितें उरता तातूंत ह्या हेर चटवटिकांनी कितें आमकां इल्लेशें पळय उरलो आमी तातूंत केदींच खंयच्या दुसऱ्या उद्देशाक येना 2 उद्देश मात सुवार्थ प्रसार माया मोगाच्यो करणो हाच्या भायर खंयच्याक आमी दैवीक अमृताचे पयशे आमी करचे ना ते आमचे एक आमी सुरू सांबाळलेल्या देखून दैवीक अमृत ट्रस्ट दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट आतां आमी ह्या पर आमी दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्टाक आमी इल्लोसो चड वस्तू दिवंक आमी प्रयत्न करनासा कित्याक म्हळ्यार येदोळ आमी मस्त कामां केलीं जे उरल्यो एक्टिविटीज केल्यो चटवटिको पूण आतां माया मोगाच्यो चटवटिको इल्ल्यो चड गरजेच्यो आधुनीक कश्टांच्या काळार मनशाच्या गरजां पावोवचे कश्टांतल्यान आदार दिवचे देखून आमी दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्टाक आमी इल्लेशें गामान दिवंक आमी सुरू केलां हय हे मूळ हें हय सारको आसा आनी हय तुमकां एक शेवट आसा हय खंडीत करनोचो म्हणलें हय संतू आतां तूं कितें म्हळ्यार ह्या पत्राचो संपादक म्हळ्यार दैवीक अमृत म्हणलें एक पत्र मेळिल्लें आसा आनी कोंकणींत आजकाल पत्र चलोवचें म्हळ्यार तें व्हडलें एक साहस अशें काम अशें आसतना तूं दैवीक अमृत पत्राचो संपादक मात्र न्ही तसो वेवस्थापकय जावन आसा आतां ह्या पत्रा विशीं तुजेच तकी एज ए एडिटर तूं कशें विश्लेशण करूंक शकताय पयल्यान दायजी वर्ल्ड विक्षण करच्या सर्व विक्षकांक आमचो कलतो नमान बरें सवाल तुमचें आधुनीक काळार पत्र चलोवचें तें आतांच्या काळार पत्र चलोवचें चड पंतावनाचें कित्याक कोवीड आयिल्ल्या उपरांत जायतीं पत्रां ह्या दिसांनी कुसकोणूच आसात म्हूण सांगयेत कित्याक म्हळ्यार लोकांच्या वाचपाची उर्बा आनी अभिरूच ती कशी बदली जाल्या लोक चड डिजिटल माध्यमाक चड वेंग मारता अशें हांवें सांगयत कोणना आमी 2006 इसवेच्या एप्रिलाच्या 6 तारखेर आमचें पत्र उक्तावण जाल्लें हें वर्स आमचें 20वें वर्स फाटल्या 20 वर्सांतावन कळमीत नासतना आमचें पत्र परगट जावनूच आसा आतां आमच्या पत्राची एक विशेशता कितें गे म्हळ्यार पाद्र्यापान येदोळूच उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे आमी आमचो ध्येय आनी कितें शेवट आसा तो आजुनूय आमी सांबाळटे आसा म्हळ्यार धार्मीक वाचपाक आमी चड वस्तू वा महत्व दिते आसा धार्मीक वचप म्हळ्यार चड जावन आमकां कातोलीक खबरो आमच्या कातोलीक संवसारांत स्पेशली इगर्ज मातेंत कितें पुरा जाता त्यो खबरो आमकां इंग्लिशांत आनी इंटरनेटांत वाचूंक मेळटात पूण कोंकणीक आमी येता जाल्यार त्यो खबरो आमकां वाचूंक मेळच्यो बारी अप्रूप देखून पाद्र्यापाचे एक उद्देश तो आसुल्लो कातोलीक खबरो आमी चड लोकांक तें कळीत करीचे आनी दुसरें जावन आमची कातोलीक इगर्ज मातेची दस्तावेजां आसात ती लोकांक ताचे विशीं माहिती दिजे धार्मीक लेखनां चड परगट करीचे आनी अशें लोकांचो भावार्थ आनीक वाडय म्हणलें तांची एक आशा आनी आलोचन जावन आसली इस आलोचन आमी फाटल्या 20 वर्सांतावन ती जारयेक हाडटे आसा संपादक जावन हांवें वैयक्तीक जावन कितें सांगयत गे म्हळ्यार हांव फाटल्या 20 वर्सांतावन ह्या पत्राचो संपादक तशें वेवस्थापक जावन वावर करते आसा पत्राच्या आरंभा तावन हांव आसा पाद्र्यापा सांगता हें कशें जालें गे म्हळ्यार त्या संदर्भार त्या टायमार हांव म्हजी डिग्री शिकाप आखेर करन
हांव PG डिप्लोमा इन जर्नलिझम आनी मास कम्युनिकेशन केल्लें आनी तें जाता आसतना म्हाका पाद्र्यापाची त्या वेळारच परिचय आसली वळख आसली आनी ओमजूर तावन आमची चड साळावळ पाद्र्यापाची आनी म्हजी फाटल्या इतल्या वर्सान तावन आमची साळावळ चड जावन बेते आसा आनी त्या वेळार पाद्र्यापान सांगलें संतो आमी एक पत्र आरंभ केल्यार कशें आनी त्या वेळार धार्मीक वाचप इल्लेशें आतांच्या परी तितकेशें चड नातल्लें देखून आमी पाद्र्यापान सांगलें ताचो संपादक जावन तुका ती जबाबदारी मुखार व्हरूंक जाता गे म्हणल्यार हांव कुशेन ओपलो आनी फाटल्या 20 वर्सां तावन ही जबाबदारी हांव सांबाळटी आसा आमच्या सांगाता एक बळादीक संपादकी मंडळी आसा संपादकी मंडळी आमी हर एक फावटी संदर्भा प्रमाणे आमी सांगाता मेळटा आनी पत्राच्या उदरगते पसोत आमी मस्त वावर करता आमचे संपादकी मंडळीचे सांदे कितें आसा तातूंत जायते पाद्र्याप आसात सांगातस लायक व्यक्ती आसात कोणी कितेंय मुनाफो आशे नासतना त्या मिटिंगाक येतात आनी आमच्या ह्या दैवीक अमृत ट्रस्ट जावंक पुरो दैवीक अमृत समिती जावंक पुरो जायते सांदे आसात आतां ह्या कार्यक्रमाच्या बाबतींत हांव चिंता सुमार एक 40 जण सांदे आसात आमी दैवीक अमृत समितींचे सुमार एक 20 ते 25-30 तशे सांदे आसात पाद्र्याप आनी लायक येदोळ पर्यंत फाटल्या 20 वर्सां तावन एकलोय सांदो कोणेय येदोळ म्हणासर पाद्र्याप धरन कोणेय एकल्यान येदोळ टीए काडिल्लें ना आनी विसारिल्लें ना तांच्या एक स्वप्रेरणान म्हणल्यार बरी ते सेवा दिते आसा हो बरें आयकतना खुशी जाते आसा सांगाता कितें अपेक्षा करिनासतना वावर करता तुमी आनी दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार फाटल्या 20 वर्सां तावन तूं ताचो संपादक जावन आसा हें एक काल म्हणटा रेकॉर्ड म्हणून येता ओके अभिनंदन तुका फादर तुमी सुरवेर ट्रस्टाच्या शेवटा विशीं उलयल्यात आनी थोड्यो गजाल्यो तुमी सांगल्यो आनी मोदे तुमी पयट म्हणलो एक शब्द वापरलो एक जनरल जावन सांगचे तर ह्या ट्रस्टाची येदोल म्हणसर तुमी कसली कार्यक्रमां या कामां केल्यांत आनी प्लस तो पॉयंट म्हणलो एक शब्द तुमी यूज केलो त्या विशयात आमकां इल्ली समजण दितात हय खंडी जावन पयलें आमी ट्रस्टाच्या सांगलें चटवटिकांत पयले चटवटिकांतलें आत्मीक पत्र हें पत्र 2006 इसवेंत आरंभ केल्लें आतां संतोशान सांगलें बरी आनी तें आमी पयले कार्यक्रम आतां हातीक घेतिल्ले आनी हें बरें करून चलोवन आयलां इतल्या वर्सांनी कितल्या वाऱ्या वादळा मदें घट्ट रावलां ताचे उपरांत दुसरें आमी 2008 इसवेंत दैवीक अमृत मिडिया आरंभ केलें मिडिया आरंभ म्हणल्यार आमी TV टॉक्स दिवचे आत्मीक विशयाचेर मात्र आनी जायती अशें प्रेरण दिवचे तसली आत्मीक प्रेरण म्हणल्यार आनी एक कार्यक्रम सुरू केलें कथोलीक खबरो आरंभ केल्यो डिवायन वर्ड टीव्हीचेर चड जावन आमी कार्यक्रमां दिवन आसा आनी युट्यूबा मुखांतर अशें आमी ते 2008 इसवेंत तें दैवीक अमृत मिडिया मस्त संगतीचेर आमी आत्मीक आटो इत्यादी दिवन आसा आनी कोविडाच्या वेळा आराधन आमी आरंभ केल्लें कितलेशा लोकांक फायद्या पडलें त्या आत्मीक घटाय दिवंक आमकां त्या रितीन साथ जालें ताचे उपरांत आमी चिंतलें आनी एक आमकां म्हळ्यार त्या वेळा हांव एक फावटी इज्रायल गेलो रेतिरेक थंयसर 1 म्हयनो आसलो हांव रेतिरेक इज्रायल गेल्ले जाल्यार थंयच्या लोकांची वळख जाली आनी भेटतलें जागे पळोवन म्हाका पाटी येना म्हणलें चिंतलें हांवें इतलो लोक आमचो काम करता तें आसा आनी आमच्या इतले बरे जाग्यार त्या भाग्यवन जाग्यांक आमच्या क्रिस्तांव लोकांक आमी एक पाद्राप जावन कितें करचें म्हळ्यार आत्मीक उद्देश आतां आमी टुरांक गेलां दुसऱ्या एजन्सी वटू गेलां तो ती कितें करता तांचे कमर्शियल उद्देश तांकां एक टुरां करूचे आनी मागीर तें पूण आमचें तशें न्ही आमी यात्रेक पळयन म्हळ्यार एक आत्मीक अभ्यास तो लोक येता मागणें मीस तांकां तेंचे गेल्ले कडेन तेंचे नियाळ त्या जाग्याची म्हायती हें एक आत्मीक रितीर म्हणलें मोबायल रिट्रीट म्हणलें भशेन आमी हातीक घेतलां त्या रितीन आमी ही यात्रेक पळयन आरंभ केली आनी मस्तो आतां हांव आतां येतून म्हणजे कितलो हजार लोक आमच्या यात्रेक ह्या संत्या मारेपात युरोपाक जावं दी इज्रायलाक जावं दी वेलांकणी गांवांत जावं दी आनी दैत्य उत्तर भारतांत जावं दी केरळान जावं दी जायते बरे बरे भाग्यवन जाग्यात असल्या जाग्यार वचून मादर तेरेसाच्या क्षेत्र कलकत्ता असले जायते कडेन यात्रेक पळयना श्रीलंका दुदेवादाच्या जाग्यांक अशें ह्या लोकांक आमी एक आत्मीक अनुभव दिवचे आतां व्यत्यास जाता आतां हांगासर वांजेलो आसता न्ही गे
वांजेल वचताना हांव कितें एक कालेंगेक इमॅजिनेशन करून वचना पूण त्या जाग्याक वचून आयल्या उपरांत तो वांजेल वास डिफरंट कंप्लिटली व्यत्यास थंय तुका जीव तो अनुभव भोगले बरें जाता हांव त्या जाग्यार गेलां जेजून अजाप केल्ल्या जाग्यार गेलां जेजून मेल्ल्या जाग्यार गेलां तो एक आत्मीक अनुभव देखून म्हजो एक उद्देश आसलो ह्या ट्रस्टा मार्फत आमच्या मॅक्झिमम लोकांक यात्रीकपणां वचचें यात्रेपणां वचचें जाग्यांनी ते अनुभव करचे आनी ते जागे पळयचे आनी तांणी वांजेल वचचो आनी इतल्या परां करचें म्हळ्यार बघाचें तांकां आमी काणी आयकुची आनी प्रॅक्टिकल व्यत्यास आसा देखून असले एक संदर्भ आमी बऱ्या रितीन ह्या लोकांक आमी पावयचे म्हणलो उद्देश तो आमी सुरू केले हय हाचे सांगता आमी उरलीं कामां मागीर आमी माया मोगाची दुसरी कामां देखून मेन तुवें यात्रेकपणाचें सांगलें यात्रेपणा वचचो उद्देश तो कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांक आमी तांकां आनी आमची उद्देश आसा खंयचेय जावं दी थोडे फावटी यात्रेपणां व्हरतात अर्द्यार थोडे फावटी पयना प्रॉब्लेम जातात पयशे फाटी दिनात थोडे पयशे फाटी आमी आज म्हणसर खंयच्याय म्हाका तितलें धैर्यान सांगेत खंयच्याय आमचे पयशे फाटी दिवनात म्हणल्यार कोणाक सांगचें हांव उक्त्यान सांगेत म्हाका तितलें धैर्य आसा एका दोगा फाटीचे पयशे घरा व्हरून फाटीन दिल्यात म्हळ्यार आमी तशे कोणाचे पयशे आमी कट करचे जावं दी ह्या तसलें आमी करना आमी तांचे पयशे फाटी खाले जाल्यार आमी फाटीन दिता कोविडा वेळार आमचे सुमार लॉस जालो सुमार 14-15 लाख गेले आमचे जाल्यार खंयच्याच यात्रिकाचे पयशे आमी फाटीन दिनात रावना ते आमी वॅल्यूज आसायचे आमी काम करची कामां आसा पळय मौल्य आसाचें तांदूळ आमी आमी ते तें आमकां एक अर्थ येता ना जाल्यार आमी एक्टिविटीज मस्त करयत सकाळीं करयत पूण आमी एक क्रिस्त याजक जावन हांवें मुखेलपण घेवन म्हजे सांगता दुसरे याजकी आसात आमी ते एक धार्मीक हाच्या संस्थे मार्फत एका ट्रस्टा मार्फत आमी असली माऊल्यां पासारता सांगतच आमच्या लोकांक मस्त आत्मीक अनुभव दिता बरेंपण करता तें गरज आता तुम्ही इस्लामपूर हांगा सांगता आसतना आमचे वीक्षक आसात आनी काही नवी माहिती म्हळ्यार फादराबू यात्रीक पयना मांडून हाडटात म्हणून जायते जाण ट्रॅव्हल एजन्सीक आनी परा वचून मेळ्ळे आसात आनी थंयसर तुमी सांगले बरीच समस्या जायते आसात यात्रीक पयणाक वयचे म्हणून तितलें चलीच ना आता आमचे वीक्षक हे कार्यक्रम पळयतात आनी तांकां यात्रीक पयणाक वसाचें म्हणून जालें कशें तुमी तांकां काय म्हणटा तुमकां तांणी मेळचें आनी तुमचो संपर्क कशें आनी यात्रीक पयणाची आवधी आनी ते केदाला आसता ह्या विशयान माहिती दिवची खंडी जावन अपुर्बाचें एक कितें म्हळ्यार एक आमच्या दैवी कामरात संत्यांत आमकां थंयसर 2 आमकां एक माने संतोश आसा वेवस्थापक जावन आनी तशेंच आनी एक शांती लोब म्हणली आनी एकली भयण आसा ती वेवस्थाची टूर मॅनेजर ती वेवस्थापक ती चड जावन ही दोगांक कोऑर्डिनेट करता आयल्या वरार आनी एकलो जोसेफ म्हणून आनी एकलो भरती जाला अशें तांकां ऑफिसांत ही सगळी मांडावळ आनी हें कितें आजचे चटवटीको कॉन्टेक्ट करचें डॉक्युमेंट तयार हें पुरा करतात कशें सांगतात आमी हे रितीन आमी लोकांक आमी संपर्क करता पात्राबाक वचून मेळटा फिरगदांक वचून लोकांक आमी अनबिला मार्फत तेर माहिती दिता आनी तशेंच ह्या टुराक आमचे ॲप आसा आतां दैवी कामरात ॲप आसा ह्या ॲपांत आमची खंयची यात्रेक पयना आसात कितले दीस कितें हाचें आयटणारे आमी सगळीं तातूंत दिता आनी खंयच्याय कोणेय आमकां संपर्क करयात आमच्या संस्थ्याक कोणा संपर्क आमी तांकां पुरा ह्या पयणाचे डिटेल आयटिनरी जावं दी खंयचे जागे कितले दीस कितले रेट कशें आमी सोलोन व्हरता कशी वेवस्था सगळें आमी डिटेल दिता आनी आमचे ट्रान्सपेरन्सी कांय ना आमी कांय लिपोवन हें करचें आसलें ना आमी कितें आसल्यार उक्त्यान सांगता समस्या मस्त आसात थोडे फावटी आमकां थोडे समस्या येतात केल्ली विजाचे समस्या एके फावटी पळय आसलो आमी इस्रायलाक सगळो गुरपूस सामको विजा रिजेक्शन जालें कितें करचें आमची चूक न्ही कांय करूं ना ते इस्रायलांतूच विजा दिवंक ना सगळ्या ग्रुपाक दिवं ना काल घरचे आमचे यात्रे पूण आमचे यात्रे कोण येतात की आमचे पयलीं समजून घेतात मस्त तांकां परिस्थिती समजता आनी आमी समजयता पूण आमी कोणाक कितें अर्द्यार सोडिना आमी कितें आमचें ऑब्लिगेशन आसा आमी करून सोडटा तशें हर एक आमी डिटेल कोणाक केल्यार खंयच्या ह्यात आमच्या विक्षकांक जाल्यार केदाळय आमकां तुमी संपर्क करियत आनी आमच्या ऑफिसांत हांव आमकां तुमकां सारकी एक भरपूर माहिती वेवस्था आनी कोणाक येवंक जायना थोड्यांक प्रायेचे म्हाका येवंक जायना पातर तिके आमची थंय वचून तांच्या घरा वचून आमी सेवा दिता गज पडटा केदार गज पडटा हय खंडीत तितले आमी सेवा दिता हय
बरें म्हळ्यार फादरापणाचा अशें सांगता आसतना आमचे विक्षकाक एक बरी माहेत पूण हांव चिंतता कित्याक म्हळ्यार आमी जुबल्याच्या वर्सा आसा काल म्हणटा भरोशाचे खंडितन वय यात्रिका म्हणलो तो संदेश आसतना सांगत असल्या यात्रिक जाग्यांक वयचे आनी थंयसर आमी जे कितें वांजेल वचता कितें आमी धर्मीक शिकवण वाचता आयकता ती प्रॅक्टिकली समजून काडचे आनी ताका एक बंगाळो अवकाश दैवीक अमृत चॅरिटेबल ट्रस्ट दैवीक अमृत ट्रस्ट आनी दैवीक अमृत पत्र हे करून दिता आतां हे सवाल मुख्य सवाल म्हणजे तुमी दोगां पैकी कोणेय आन्सर दिवेत आतां ट्रस्ट म्हणटा आसतना तुमी एका कार्यक्रमाची व्हडली एक पट्टीच आमच्या मुखार पातलायली आनी कार्यक्रम म्हणटा आसतना आजकाल कांय धर्मांक जायनात आनी ताका दुडवाची मजत गरज आसा आतां तुमच्या ह्या कार्यक्रमाक दुडवाचो आधार आमी अशें उक्त्यान काल म्हणटा तुमचे सोर्सेस आमी रिवील करचे म्हण सांगचे न्ही पूण तुमकां एक दुडवाचो आधार गरज आसा आनी हो कशें तुमी काल म्हणटात हो दुडवाचो आधार खंय तावून घेतात आनी कशें तो सांबाळटात बहुशा आमचे दिजे कोण नावय खंडीत हांव न्ही ह्या आमच्या ट्रस्टा खंडीत एक ट्रस्ट म्हळ्या उपरांत ताका दुडवाचो आधार नाताना ते खंडीत चलना आनी तें सुलाभी ना तितलें दुडू करचें कांय सुलाभ न्ही आनी थोडे विसान थोडे फावटी विसान करचें तसलें आसल्यार बारीक सुलाभ जाता थोड्या पूण म्हजे तसले एक म्हाका कोणाडे पयशे सारचे म्हळ्यार हांव मस्त पाटी आनी म्हजे सांगता असल्यान तें गुप्त आसा म्हणजे पंगडांत असल्यान हांव तें पूण देवाच्या कामाक देव दिता म्हणटात पळय तशें आतां आमच्या ट्रस्टाचे दुडवाचें मूळ कितें म्हणून हांव ओपन सांगता हांगा कांय लिपोवंक ना कांय येना आनी आमचे दैवीक अमृत संस्थांचे आमचे खंयचे आसल्यार आमी लिपयना आमी उक्त्यान समजे खरी कित्याक म्हळ्यार आमकां एक सोर्सस म्हळ्यार आमकां मेन असो यात्रीक पळयना आतां यात्रेपणां कित्याक करता पत्राक घे म्हळ्यार एक यात्रीक पळयनात आमकां कितें मेळटा पळय तें आमी उरल्या पत्र चलयता पत्राक एडवर्टायजमेंट ना आमचें पळयलां न्हू प्रो दैवीक अमृत एडवर्टायजमेंट ना एडवर्टायजमेंट चलचें कशें आतां प्रिंटींग कॉस्ट चडलां जाल्यार आमचें पत्र आज म्हणसर बंद जावना हय 20 वर्सां जालीं आमचे दैवीक म्हळ्यार मिडिया एक दीस तुमी म्हणजे डिवायन वर्ड टी व्ही पळया खंयचो दीस आमचे दैवीक अमृताचे टॉक्स नातले दीस म्हाका दाखया कितले खर्च जाले रे आमकां ताकाय खर्च विडियोग्राफी विडियोग्राफराक काय एडिटींग आनी काय कितें पूण दैवीक अमृत डिवायन वर्डाचेर आमकां पयशे काडून फ्री घालतात पूण तयार करून आमी तें घालीचे टेम्पररी जे खर्च आसा तो खर्च आमकां इतलो आसा सांगातच आमी आतां माया मोगेची करता वडल येवन त्या कार्यक्रमाक येता आमी सुमार 18 भुरग्यांक एज्युकेशनाक आमी हेल्प केलां 18 भुरग्यांक आनी सांगातच आमच्या संस्थ्यात न्हू एका इस्कॉलाक आमी दिला एका दुर्बळ इस्कॉलाक आमी वचून आदार दिला आनी तशेंच आमी एका आश्र्याक वचून आमी हेल्प केलां एका आश्र्यांत वचून तेंच्या हेल्प केलां आनी कितलेशा जाणांक आमी ऑफिसाक येतात किडनीच्या पिडेक आरे पिडेक हार्टाच्या पिडेक कुंभोक विचार येतात तांकां आमी हेल्प करनासो इल्लेशे तांकां कांय न्हय तरी 5 या 10 हजार आमी कांय म्हण इल्लेशे दिता तांकां आनी एज्युकेशना भुरगें आमी लोनार बरें दिता ते म्हळ्यार इंट्रस्ट फ्री लोन दिता तातूंत पयशे तांकां पाटी दिवचे काय इंट्रस्ट ना पूण तांतले आमी सोडटा तांकां आखरेक तांतले आमी सोडटा तशें आमी हेल्प करता थोड्यांक पीस म्हणून कश्ट जातात ह्या रितीन आमी करता पूण हाका सगळें मूळ कितें म्हळ्यार आमची आनी दान लोक थोडे दान दितात मस्त दान येता म्हण सांगना कोविडाच्या वेळार आमी लॉस जाल्ले आमचे हांव सांगचें जाल्यार संस्थो आमी दामसो म्हणून निर्धार केलो एका मंगळाराच्या दिसा आमी कमिटीचें मिटींग केलें आमचे कडेन 5,000 रुपया पळयले आमचे बॅलन्स तशें कोत्ता ताणें हँडल करचें आमचे कडेन पयशे कांय नासले पुरा त्या दिसा आमी संस्थो क्लोज करचो म्हूण निर्धार करून घेतलो पूण आमी मुखले आयतारा एडोरेशन दिवंक जावना आमकां टी व्हीचेर एका मानेस्तिनीन एका फिरगजीन तावन फोन केलें फादर तुमचें हें आराधन कितें येवन आमी राखोन आसल्या येवना आमी सांगलें संतो लॉसार आसा आमचे कडेन पयशे नात आमी त्या देखून आमी बंद करचें म्हण चिंतलां ती म्हणाली फादर खंयचें बंद केलें आराधन बंद करनाकात म्हणाली आराधन बंद करनाका आमी फाल्यांच हांव चॅक धाडटा कितले एका आराधनाक आमकां 2,000 पडटा म्हळ्यार सांगलें फाल्यां हांव 5 आराधनाचे फाल्यांच चॅक धाडटा म्हण हांवें धाडलीच तिणें आनी परत आमी आरांभ केलें आनी हांवें विशय त्या दीस आराधन सांगलो त्या दीस आमकां सगळो आराधन मुखले सोलोवन मात न्ही आमकां पत्र सोलोवचे बरी लोकांनी आमकां आदार दिलो आनी आमचें ट्रस्ट पुरलें ना दीस बंद जावन येचे त्या दीस
पूण देवाचो आदार कसो मेळटा देव कोविडा वेळार तें अजापाक आतां ताजे उपरांत कांय पयशे नासले आमी आतां पत्र जावन ती सगळें आतां चलता पुरा सगळें नॉर्मलाक आयलां आतां आमचे कडेन उरले आमचे कडेन बॅलन्स ना आमी एफडी आनी कांय दवरना आमी आयचे दिसा खातीर जिवोवचें आमचे दैवीक ट्रस्ट तुमी आतां यें जाल्यार कोणी येया चॅक करा आमी आजीक आमचे आयचे आजीक फाल्यांचे आमकां कंत ना ते आमचे उद्देश आमकां जमो करचें आमचे कडेन ना आता वीक्षकांक समजलें आसतलें म्हळ्यार यात्रेक पयण करचें केवळ खुद्द स्वंत आत्मीक बऱ्या कापणा खातीर मात्र न्हय थंयसर ते आत्मीक पयण करता आसतना तुमी तो आईवाद दितात आनी तांतूं उरिल्ले पयशे समाजाच्या दुसऱ्या बऱ्या कामाकी उपकारतात तशें म्हळ्यार एक फावटी एक यात्रेक पयण आदारल्यार आपणाक एक बरेंपण मेळटा तशेंच आपणाद्वारे दुसऱ्यांक बरेंपण मेळटा म्हणून पाद्र्या हांगासर उक्त्यान सांगते आसा संतोष तुका आतां विचारचें तर तुका आतां माध्यम क्षेत्रांत जायतो अणभव आसा आमचो युवक असो पत्र असो संपादक जावन त्या काळांत तुवें ही पत्रकारिता म्हळ्यार हें उद्यम तुवें आरंभ केल्लें आसा ताचे उपरांत तूं दैवीक अमृत असो पत्र संपादक जालो वेवस्थापक जालो आनी आतां 20 वर्सां जालीं म्हणटा हितून हे सगळें जबाबदारी सांबाळनासतना आनी पाद्र्या बातूचो लोकांक म्हणटात एक शांतीपणाची जिणी जिवंचो पाद्र्या व्यक्ती हाचें सांगाता तुजें मिसांव आनी तुजो अणभव कसो आसा बरें सवाल स्टॅनी बाब तुमचें तुमी येदोळूस कळयल्या प्रमाणे वय आमचो युवक असो हांव संपादक जावन आसलो त्या उपरांत म्हाका इमिडिएट म्हणल्यार बरी दैवीक अमृतांत संपादक जशें वेवस्थापक जावन वावर करूंक अवकाश मेळ्ळो त्याच संदर्भार दिर्वें पत्री आरंभ जाल्लें त्या संदर्भार म्हाका दिर्वें पत्रांतय अवकाश संपादन करचें अवकाशय मेळ्ळो एकाच टायमार हांव 2 पत्रांक वावर करनासलो हांव चिंता वय आमचो युवक आनी दिर्वें आनी दैवीक अमृत प्लस म्हजें ओमजूरचें फिरगस पत्र ह्या 4 पत्रांक एकच टायमार हांवें संपादन करचो वावर केल्लोय आसा मागीर वावराचो बोर इल्लोसो चड जाल्ल्यान मागीर सगळ्यो जबाबदारी तावन हांव तेजें भायर हेजें पडलें आनी आतां फाटल्या 20 वर्सांत हांव एकच पत्रांत संपादक जावन वावर करते आसा कंडी जावन तुमी विचारच्या प्रमाणे ह्या पत्रांत वावर करचो एक म्हाका अवकाश मेळ्ळा फकत हांगा दैवीक अमृत पत्र संपादन करचें आर्टिकलां करेक्शन करचीं आनी संपादन करचें पत्र भायर हाडचें मात्र न्हय पाद्र्यापाची एक स्टाईल कशें गी म्हळ्यार पाद्र्याप कोण वावर करता पळया तांकां अवकाश दिता देखून म्हाका ह्या दैवीक अमृत संस्थांत विविध रितीचे वावर करचो अवकाश मेळ्ळा दैवीक अमृत मिडियांत कार्यक्रम चलोवन व्हरूंक जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा ती हांवें यशस्वी रितीन निर्वहण केल्ली आसा सांगातच ह्या संस्थांत वेवस्थापक जावन फाटल्या 20 वर्सांत हांव वावर करचो एक म्हाका सुयोग मेळ्ळा सांगातच यात्रेक पयना जावच्या संदर्भार यात्रिकां सांगता आमच्या संस्था तर्फेन एकलो जबाबदारेचो मनीस म्हणून एकलो वेता आनी त्या पयनाक म्हाका वचूंक अवकाश मेळिल्लो आसा हांवें दाखलो दिवचो जर इस्रायल म्हाका 5 बोटी वेचो अवकाश मेळ्ळो आनी युरोपाक सुमार एक 88 जणांक सांगता आपोवन वचचो एक अवकाश मेळ्ळा काश्मीराक वेचो अवकाश मेळ्ळा नॉर्थ इंडियाक वेचो अवकाश मेळ्ळा वेलंकनी आनी पांडिचेरी सांगतास केरळाच्या जायत्या यात्रेक पयनांक वेचो अवकाश म्हाका मेळ्ळा देखून ह्या संस्थांत म्हाका एक संतोश कितें गे म्हळ्यार वावराचो बर खंडीत आसा ती वेगळी गजाल पूण जाल्यारय म्हाका हातून अवकाश खंडीत जावन दीस गेल्ले बरे अवकाश नवे अवकाश मेळ्ळे संतृप्ती खंडीत आसा आनी दुसरी गजाल गे म्हळ्यार नवी कामां शिकोवंक जाल्यान एकांतच रावचें न्हय नवे कामां शिकोवंक आनी तसो अनुभव जोडूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा आतां ट्रस्टा विशयांत आमकां सविस्तार माहिती हांगासर मेळ्ळी आनी दैवीक अमृत पत्रा विशयी ती आमच्या वीक्षकांक सारक्या रितीन समजले म्हणून हांव चिंतता आतां म्हजें सवाल एफता ही आलोचना कशी आयली फादर एफता एक हांव चिंता संतोशी जाप दिता कोटा म्हणून हांव सांदी आमी वय व्हडणी एफता म्हळ्यार कार्यक्रम आमी हाच्या आदी इल्लेशे पाटींग गेल्यार दैवीक अमृत संस्थान आमी 2 कार्यक्रमां आसा केल्लीं एक आमी
पयलें प्रेम रागिणी म्हणून 2016 इसवेंत वय 16 इसवेंत आमी पयलें प्रेम रागिणी म्हणून केलें ह्याच रितीचें डान्स म्हणटा पद चार्ल्स वॉच एसवीडी ताणें हें कार्यक्रम चलोवन व्हेल्लें मोस्त हजारांनी लोक आयिल्लो ताका कॉर्डेल ग्रावंडारच केल्लो वय दशमानोत्सव केल्लो आमी हें फस्ट वन ताचे उपरांत आमी मा तुजे प्राण म्हणल्यार मादर तेरेसाच्या जिणेचेर आनी एक कार्यक्रम केले तेय तशें 2014 वय 19 ही दोनी कार्यक्रम इतली यश येताले आनी आमकां एक ध्येय आसा आमच्या दैवी कमरा ट्रस्टान हे ध्येय आसा हत्मी कार्यक्रम हांवें तो व्हरतले एक 2-3-4 वर्सां एफटी म्हणून येतले एक मेगा प्रोग्राम करीचे आमचो उद्देश स्वर्थ प्रसार वय मिसांव आनी स्वार्थ प्रसार आमचे कडेन आमी करता ती कितें आपल्या शुभवार्तेचेर देवाच्या उतराचेर आनी तसल्या धार्मीक विशयांचेर तशें म्हणटाना आमी ह्या वर्सा आमी चिंतलें जुबल्यावाचें वरास जुबल्यावाचें वरास सावन आमी दैवीक अमृतांतल्यान एक ड्रामा ते एकालें ते धार्मीक कार्य करिनात आमी स्वार्थ प्रसारान कितें फाटीवर देखून एक बरवशाची यात्रेका विशय आसा आमी देखून यात्रेक पयलीं आमी इतले पुरा करता बरोवशा लोकांक बरवसो पूण ह्या संदर्भाचेर एक बरवसो दिवचे विशय त्या नाटकार भोवशा मुखल्या भागान तुमकां कळटलें तें पूण सगळो त्या विशयच त्या हाचेर आसात लोकांक बरवसो दिवचे तसल्या विशयाचेर हो एक एफाता म्हणलो डान्स ड्रामा वो नाटक आमी कार्यक्रम मांडून हाडला स्पेशली ह्याच उद्देशा खातीर जुबल्याच्या वर्सा लोकांक एक बरवसो दिवचे म्हणल्या उद्देशान एक हें कार्यक्रम मांडून हाडला मेगा प्रोग्राम हो बरें आनी आतां नाटकाच्या विशयांत आमच्या लोकांक विक्षकांक जायते जाणा जावंक आसा आनी ह्या दिशेन म्हायती दिवच्या खातीर नाटकाचो निर्देशक आसा क्रिस्टोफर निनासम नाटकाचो बरयणार आसा रोहन आडकाबारे आनी सगळ्या ह्या कार्यक्रमाचो संयोजक आसा सुजय डिसिल्वा हे हांगासर येवंक तयार जाल्यात सो येतलो म्हणसर दैवीक अमृत ट्रस्टा विशीं दैवीक अमृत पत्रा विशीं आनी टोटल एका मिसांवा विशीं तुमच्या मिसां विशीं आमकां विशेष म्हायती दिल्या तुमकां हांव देबरकर म्हणटा आनी आमकां मुखार तांकां आयकूंक आसा सो तुमकां तुमच्या वेळा खातीर परत एक फावटी तुमकां आभार म्हणटा खंडीत जावन तुमी एक आमकां अवकाश दिला पाद्रेबाच्या तर्फेन आनी आमच्या सगळ्या संस्थेच्या तर्फेन तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या सकट विक्षकांक ह्या संदर्भार आमी विनवणी करता 20 आनी 7 तारखेर कोर्डेल इगर्जीच्या उक्त्या मैदानार एक विशेष कार्यक्रम तुम्ही सगळ्यांनी दयेकरून येजे आणि एक ह्या विशेष कार्यक्रमाक साक्ष जायचे आणि सांगतच आमच्या ह्या वावरांत आमकां सांगात दिजे अशें आमची विनंती एफाता नाटका विशीं आमी उलयते आसल्या आनी आतां आमचे मदगात ह्या विशीं सविस्तार म्हायती दिवचे खातीर नाटकाचो बरयणार रोहन आडकाबारे आमच्या स्टुडियोंत आसा तशेंच नाटकाचो निर्देशक क्रिस्टोफर निनासम आसा आनी नाटकाचो कोऑर्डिनेटर सुजय डिसिल्वा बोंदेल आसा तुमकां तेगांक ह्या कार्याक स्वागत मागता यस रोहन आमी चड आनी चड उलोवचें नाका प्रस्तावना नाका शीत हाजे लागीं विचारचें तर कित्या खातीर एफाता दयजेवळ विक्षकांक म्हजो प्रणाम एक्चुअली हे प्रोजेक्ट म्हाका येताना क्रिस्टोफर सराच्या थ्रू म्हाका हे प्रोजेक्ट आयिल्लें जानेवारीच्या 1 तारखेर म्हाका ताणें आपोवन हें जेजू आनी हांव म्हणलें कॉन्सेप्ट ताणें म्हाका दिल्लें ते दाडा उलोवन अशें आसलें की जेजूच्या जल्माची काणी क्रिसमस काल म्हणटा आमी तें कशें म्हळ्यार आमी हर एक फावटी सेलिब्रेशन करतना आमचें मेजर जावन सेलिब्रेशन आसचें क्रिसमस आनी जेजूच्या मरणाची कथा दोन आमी केदाळे सेलिब्रेट करता ताच्या विशयांत नाटक बरयता या तें करनासतना बट ते बायबलांत उरिल्ली जेजून दिल्ली शिकवण कितें आसा ती आमी सडावत जावन वेदीचेर या खंयच्याय पडद्याचेर हाडिना सो हाचे विशयांत एक कितेंय आमी प्रेजेंटेशन दिवचें म्हणलें एक आयडिया आसली ताचे वयर एक प्लॉट बरयचें म्हणून म्हाका प्रोजेक्ट दिल्लें सो कित्या खातीर एफाता म्हळ्यार 2 वर्सां आदीं जेजून कितें शिकवण दिल्ली त्या बायबलान कितें बरयलां ती शिकवण आतांच्या प्रस्तुत संवसाराक कशें आमी रिलेट करयेत म्हणल्या विशयांत बरयचें म्हण सांगलें इल्लेशें कश्टच बट सांगाता मेळना सांगाता डिस्कस करूनच हें रायटअप हांवें तयार केलां रायटअप तयार करतना साबार जाणांची मजत काण गेल्या आनी वाचूंक पडलां बायबल वाचिचेच पडटा हें बरयतना सगळो पुर्तो बायबल हांवें वाचिचेच पडटा सगळे मातेव मार्क लूक जुवां हांवें सगळे वाचिचेच पडटा
कित्याक एफाता म्हळ्यार आता कळलं वय कित्याक एफाता म्हणल्यार खातीर म्हळ्यार आमी ती प्रमुख गणित आमी आमच्या जिणेंत आमच्या धार्मीक जिणेंत इगर्जांनी आमच्या धार्मीक शिकवण्यांत आमी हेरेक फावटी ती रिपिटेशन जाते आसता ताचे दृश्य आविश्कार आमी पळयल्ले आसात आनी नाटक आमच्या वक्तुलांनी जाल्ले आसात पूण हें तुजें एक कळ्ळें म्हणल्यार एक दुसरोच प्लॅन जायते बाकी आसले संगत्यो आसात बाकी आसल्यो कित्याक म्हळ्यार ही शिकोवण कितें आसा पळय ते आमी आयकता आनी सोडता आतां आमी खंय आयकूंक मेळटा ती आमकां तितलें मस्तू तितलें ताचें इम्पॅक्ट आमचेर पडना आतां ह्या एका नाटकाच्या थ्रू ती इल्लेशें इफेक्टीव जावन दाखया म्हणून प्रयत्न क्रिस्टी तूं ह्या नाटकाचो डायरेक्टर आतां डायरेक्टर लागीं विचारचें तर हांवें एफाता कित्याक म्हणून रोहन नाटकबारान बरयलें आनी बरयणार सांगलें एफाता कसो आसा ड्रामा कसो आनी एज अ डायरेक्टर कशें तुवें डिजायन केला आमी हाच्या आदी सुमार साऊंड लायट ड्रामा आमी सुमार पळयल्यात आनी हांव ल्हान आसतना पळयता आनी स्पेशली आमच्या कम्युनिटींत मंगळुरांत तुमकां उडास आसूंक पुरो एक 10-12 स्टेज घालून नाटक करचें आसलें आनी साऊंड आनी लायट रेकॉर्डेड करून आमी करते आसता आनी पळोवंक ते एकदम वाव दिसताले त्या टायमार सो ताचें एक कंटिन्युएशन जावन आमी डिजायन केलां म्हणून पूण 10-12 स्टेज हांव घालते ना पूण एका स्टेजीर ते 10-12 स्टेजीचे इफेक्ट हाडूंक हांव प्रयत्न करते आसा आनी साऊंड एंड लायट मेजर जावन काण घेवन स्पेशली लायट्साच्या वयर चड काम करून लायट्सा थ्रू हें सगळें प्रोजेक्ट हांव हें करूंक डिजायन करते आसा सो ह्या हाचे डिजायनांत मेजर लायट्स आनी साऊंड म्हणून म्हाका बघता आमी जाता तितलें सेट तें हें पुरा जाता तितलें उणें केलां नांत उणें खाली साऊंड लायटा वयर ध्यान दिवन आमी हें डिजायन केलां सुपर क्रिस्टीन एक नाटक डिजायन करचो म्हळ्यार ते लोकांक एक आतुराय आसता आनी तातूंत एक वेरायटी आसता म्हळ्यार कितें नवें सावन क्रिस्टी तयार करता आसता नवें सावन लोकांक दिवंक प्रयत्न करता आसता आनी ते सगळीं प्रयत्नां एज ए ड्रामा काल म्हणटा ते मोगी जावन हांवें पळयलें आनी तेणी ती पसंद जाल्या लोकांक सो तुका शाबासकी पटयता सुजय आमकां सर्वांक कळीत आसा सुजय कार्यक्रमां आयोजन करचें प्रत्येक जावन फॅमिली फेस्ट जावंक पुरो या फूड फेस्ट जावंक पुरो संगीत कार्यक्रम जावंक पुरो असलीं सगळीं कार्यक्रमां करून तूं लोकांक परिचित आसाय प्रत्येक जाण तुवें 4 वर्सां पयलें बोंदेलांत बोंदेल फेस्ट तुवें ताचें एक मुखेलपण करतलें आनी तें इतलें हिट जाल्लें काय आनी ताचेच मागीर काल म्हणटा एक रेप्लिका सगळ्यांक जायचें म्हणलें एक मागणें आयकून आयिल्लें आसा असल्या एका कार्यक्रमां व्हड कार्यक्रमां तूं फेस्ट आसा आनी पुरा संयोजन करचो व्यक्ती ह्या नाटकाक येवन कशें पावलो पहिल्या सुवातेर दायज वर्ल्ड सर वीक्षकां म्हणजे प्रणाम स्टॅनी सर तुम्ही सांगिल्ल्या प्रकार उडोलत अंक्यांत आमच्या पत्राबान सांगलें जुबिलावाचें वर्स कितें तरी नवें साव कितें तरी नवें कार्यक्रम करचें म्हणटना म्हज्या मतीक आयलें विशेश तरान जेजूची शिकवण आमी खंय आयकूंक मेळना जेजू शिकवण आमी चिंता 2025 वर्सां जातात जुबिलावाचें वर्स आमी संभ्रमता जेजू शिकवण आमकां खंयसर आयकूंक मेळना शर्मावान थोडे आयकता आमी थोडे नाटक जावंक पुरो बट रियल लायफाक आतांच्या प्रेझंट लायफाक आमी कशी रिलेट करयात म्हणलें एक विचार म्हज्या मतीक आयलो आनी हो नाटक कसो करयेत म्हणलें हांव चिंतलें आनी पत्राबा फोटो डिस्कस करतना म्हज्या मतीन रोहनान सांगलें बरें हांवें फस्ट दिल्लें जेजू आनी हांव म्हळ्यार जेजू आनी हांव म्हजें जिवन जेजूचें दिल्लें शिकवण म्हज्या जिवनांत हांव कितलें पळटा म्हणल्या विशयांत डेवलप करन आनी ह्या स्क्रिप्ट या कोणे बरयत या कोण्याच्या विशयांत चड माहीत आसात आनी कोण आसात म्हणून चिंतूंक हांव पडटना म्हज्या मतीक आयिल्लो फस्ट मनीस क्रिस्टी कारण क्रिस्टीचें हांवें सबार नाटक पळयल्यात विश्लेशण केल्यात आनी ताणें प्रस्तुतीची रीत ती तुमी आतां म्हळें जावंक पुरो सबार नाटक एमावस जावंक पुरो आतां रिसंटली जालो मरी मगदलेन जावंक पुरो पेद्रो जावंक पुरो मस्त नाटक आसात विचित्र तरान लोकांक लागीं करतात आनी ताचे काले ते नाटकांत तो सार दिता ते आमकां एक्सेप्ट करता आमी लोक एक्सेप्ट करता वय ताणें सांगिल्लें करेक्ट त्या देखून ही शिकवण जेजून सांगिल्ली शिकवण आमी कशें करयेत म्हणून क्रिस्टी ओटो डिस्कस करून आनी एक आमी 3 म्हयने जावन हे प्रोजेक्ट पट्ट्यान हाडल्या आनी इलाच चिंत्या एक 4-5 दिसांनी आमी लोकां मुखार दवरता आनी तें जावन आसा एफाता म्हणल्यार अर्थ उक्तें जा आनी ताच्या विशयांत मुखार आमी हाची माहिती खंडीत आनी तें कशें उक्तें जातलें त्या विशयांत माहिती आयकूंक आमचे वीक्षक राखून आसात म्हूण चिंतता आतां रोहन तूं एक बरो नट
बरो एक निर्देशक ताच्या भायर तूं एक बरो एक कवी आनी बरो एक काणयेकार जायते तुजी बरपां आमच्या लोकांनी वाचिल्ली आसात आमी वाचिल्ली आसात आनी तुज्या बरपांनी सामाजीक काळजी झलकता अशें आसतना एक धार्मीक गजाल तुवें घेवन तो ते ड्रामा रुपार हाडटा आसतना नाटका रुपार बरयता आसतना तुका जायते प्लस मायनस ते अनुभव जाल्ले आसतले ते कितें म्हणून आमकां सांगता की ओके बरो नट बरो निर्देशक म्हळ्यार बरो निर्देशक हांव न्ही बरयता बरोवन शांत म्हाका एक देणें देवान दिलां म्हाका जाता तितलें बरयता धार्मीक नाटक म्हणटना वय त्रास आसात कित्याक म्हळ्यार आमी सडावत जावन आमच्या मॉडर्न थिएटराक कशें जाय थोडे सकाळ एक विशय घेवन आमी बरोवचे सामाजीक विशय घेवन बरोवचे धार्मीक नाटक बरयतना ताका मस्त बाउंड्रीज आसतात हाच्या भायर स्क्रिप्ट वचनाचो हांगा खंय आमकां ते वल्गॅरिटी जावं दी या कितेंय नेगेटीव आसलें आमकां त्या बरपान मेळोंक नजो म्हणली बाउंड्रीज आसतात आनी आमी आमचें बरप कशें म्हळ्यार पक्का लोकल म्हणटा पळय त्या टायपार आसता म्हळ्यार सगळ्या हातून भोंवता हांव म्हळ्यार व्हडल्या लेवलाकी वचून पळयता हांव धाकट्या लेवलाकी वचून पळयता हांव जाल्यार इल्लें बेन दिसता अर्ले स्क्रिप्ट बरोवंक बट क्रिस्टोफर सरान म्हाका म्हणटाना तशें कांय ना ऑर्गनायझरान सांगलां म्हळ्यार सुजय सरान सांगलां अशें कॉन्सेप्ट आसा 2000 वर्सां आदली शिकवण ह्या वर्साक कितें रिलेटेबल तशें म्हणटना इल्लें सुलभ बरोवंक मस्त धार्मीक जावनूच वचचें म्हणना सड्ड बायबलाचेर केंद्रीकृत जावन वचचें म्हणून ना आतांचे समस्ये आतांचे तातूंत एक्चुअली बरयतना 4 भाग करून बरयल्यात भुरगेंपण प्रौढावस्था काजार जिवीत आनी म्हातारपण म्हणून सो ह्या 4 विभागांक येवचे तसले त्रास ह्या विभागांनी आसचे तसले समस्ये केंद्रीकृत करून हो स्क्रिप्ट बरयला एक्चुअली हाका एफाता म्हणल्यार नांव दिल्लें सुजय सरान जेजू आनी नांव हांव म्हण आसलें तें नांव तेंय नांव ताणें दिल्लें बट एफाता आमकां सक्कड त्या कमिटींत त्या मिटिंगान आमकां सक्कडेंक पसंत जालें बरें तुवें सांगते ते आयकतानाच आमकां त्या नाटकाचे डेप्थ आसा पळय ते हांगाच एक उक्तें जाल्लें बरें दिसता म्हळ्यार कितलें डिपाक तुमी डेप्थाक गेल्यात म्हणून क्रिस्टी तुवें अस्तित्वाच्या नाटकांक निर्देशन दिवचें आनी तुमचो संस्थो तो आमच्या लोकांनी पळयला आमच्या विक्षकांनी पळयला ताचे उपरांत सान लुईस कॉलेज आसा थंयसर रंगाध्ययन केंद्र आसा तांच्या नाटकाकी तुवें निर्देशन दिल्लें आसा डिजायन केल्लें आसा ड्रामा हाच्या भायर तूं नाटकांनी सडावत आजकाल नाटकाच्या भोंवडी व्यस्त असो व्यक्ती मनीस तूं अशें आसतना हाच्या मदें हो एक कॉन्सेप्ट एक प्रकारचो दुसरो म्हणत तुवें सुरवेर त्या डिजायनाच्या त्या रितीर सांगल्या प्रमाणे ह्या एका पंगडाक तूं कसो येवन सरवलोय म्हाका डिसेंबरांत सरान कॉल केल्लें आनी म्हाका मेळोंक जाय म्हणल्यार हांव वचून मेळ्ळो आनी तांकां एक कॉन्सेप्ट जाय म्हणलें हांवें म्हणलें ना खरेंच त्या टायमार आमकां भोंवडी आनी आमचें नाटक व्यस्त आसतात आमकां सुटी म्हणून आसना त्या टायमार इल्लेशें कश्ट म्हणलें पूण ना खरेंच नाल्यार उपरांत आमी करयेत तशें एक ताणें चिंता आसलें म्हाका एक्चुअली मन नासलें नाका जायना म्हणून तूं बगलें म्हाका म्हळ्यार शेड्यूल तशें आसता कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना म्हणून तूं म्हाका बगलें आनी हांव केल्या उपरांत कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेट करता त्या एका कारणा खातीर पूण तांणी एक विशय सांगलो म्हाका डिफरंट जायचें म्हणून म्हाका नॉर्मल नाका म्हाका डिफरंट जायचें म्हणून सांगलें सो म्हाका तो पॉयंट मस्त लायक जालो डिफरंट जायचें म्हणून सांगलें लक्षान ओके जायचं काल आमी करया म्हणून सिंपल एज इट इज तांकां तशें जायचें म्हणून सांगल्यार म्हाकाय तें इल्लेशें मन मोडटा जाल्लें पण नावन बगलें मागीर तांचे कडेन उलयतना तांचें चिंता तांणी पयलें सांगलें आमी आतां तें जेजूच्या त्या टेंपलान तो भायर पडल्या उपरांत आनी पयस स्नान घेता म्हणसर तें जेजूचें जिवीत अधुरेंत आसा म्हळ्यार काल हें कोणाकी गोतून आमी त्या विशयान करूंक एक्चुअली बैसरल्या पूण कारणांतर वरी आमकां जावना पूण मुखार जातलें तो कॉन्सेप्ट तोंड नायलो तो म्हाका इल्लेशें वाव म्हणून बगलें हें चिंता बरें आसा म्हणून सो त्या कारणा खातीर हांव सुजय सरा कडेन जायत म्हणून सांगलें काल एक डिफरंट म्हणल्या वर्डा खातीर आनी ते डिफरंट परोवन सादर डिफरंट खंडीत आसलें आनी क्रिस्टी म्हळ्यार डिफरंट वर्ड सेड लागू जाता आनी खंडीत ह्या ड्रामा मुखांतर एक डिफरंट म्हणलें ते चिंता हांगासर आसतलें म्हणून आमचो भरवसो आतां डिफरंट म्हणल्या ह्या एका शब्दा फाटल्यान आराम जाल्ल्या ह्या एफाता ड्रामा वयर सुजय तुमची तार कशी चलती आसा येदोळस हें क्रिस्टी हाणें सांगिल्ल्या प्रकार एक रेकॉर्डड फुल्ल
वॉयस रेकॉर्डेड आसतले आनी हाची तयारी जावन ऑलरेडी प्रॅक्टीस जावनूच आसात हाची पब्लिसिटी ऑलरेडी आमी बायट्स दिवन जाहीर आमच्या चडावत मोबायल आनी डिजिटल माध्यमांनी ताची प्रसार जावनूच आसात मस्त फिरकतजांनी आमी ऑलरेडी ताची बॅनरां घालनूच आसा आनी ऑलरेडी प्रेस रिलीज आमी दायजी वर्ल्ड आनी इतर डिजिटल माध्यमांनी दिल्या आनी हाचे वरवीं हाचे भायर सदां आमी हप्त्याभर मिटिंगां जावनूच आसात कित्याक म्हळ्यार क्रिस्टिसान सांगले बरी एक डिफरंट प्रोग्राम कोडी वेळांत एक कॉन्सेप्ट पयलें जाल्लें बट आतां रिसंटली कोणें करूना एक डिफरंट कॉन्सेप्ट त्या देखून ताच्या फाटले सादारण मस्त वावर आसा सो त्या विशयांत मस्त आमी मिटिंगां करन आमचे इनपुट्स काले आसात कलेक्ट करन एक प्रोग्राम बऱ्या तरान जाय जे म्हणल्यार आशेन तयारी सरवून आसा पळय बो बरें आतां डिफरंट म्हणल्यार आमकां एक क्लॅरिटी मेळ्ळी त्या संगतेची ताच्या उपरांत प्रेस रिलीज तुमी दिल्लें आसा पत्रिका गोश्टी केल्ली आसा आनी त्या वेळार थंयसर एक मेन्शन केल्लें आसा आतां नाटक नटन आसा नाच आसा आनी संगीत आसा म्हणून आनी ड्रामा बरयतना तुवें हें संगीत या म्हणल्यार तातूंत कांतारां जावंक पुरो या पदां जावंक पुरो कितेंय आसूंक पुरो आनी ताचे उपरांत नाच आसा हें सगळें तुवें बरयतनाच तुवें तें म्हणटा क्युरेट केल्लें की तुवें या ताचे उपरांत एड ऑन म्हणल्यार डायरेक्टराचें काय म्हणटात मजतीन तुवें एड ऑन जाल्लें कितें कशें ना म्हाका हें प्रोजेक्ट दितनाच त्या विशयांत तें तांणी म्हळ्यार कन्फर्मेशन दिल्लें की नाच अभिनय आनी संगीत संगीत हे तिनायचे ब्लेंड जावन हो हे प्रोजेक्ट तयार जाता म्हणून आतां तुका तशें दिलें आनी तुवें तशेंच तें तयार करून दिलें आनी तें वाटचें काम आसा क्रिस्टीच्या हातांत थंयसर अभिनय आसा संगीत आसा आनी नाच आसा आउटपूट म्हणटा आमी ताच्या विशयांत तुका एक अंदाज आसता त्या विशयांत कितें सांगूंक येता एक्चुली म्हाका हांव मस्त एक्सायटेड आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें हें पयले फावटी करचें हांवें हेतून रेकॉर्डेड कदाळे हांव तितलें पसंद करना पूण हांगासर तांचो क्रावड मस्त एक्सपेक्टेशन आसा आनी सावंड आनी लायट करीचें म्हणून चिंतून हांवें करचे वरवीं आमी मस्त एक्सायटेड आसा कशें येवंक पुरो म्हणून पूण सद्याच्या मट्टाक तयार हे प्रकार जावंक पुरो या आमी चिंतल्या प्रकार केलां आमी काम तें बरें येवन आसा बघता डॉन बॉस्कोन तूं एका काळार स्पर्धे चलतले बायबलांतले वपारी आतांच्या काळाक सर जावन आमी काणयो करी प्रेजेंटेशन करी जाल्लें ते आमी करतल्या त्या कारणांतर रावलां आतां तें पूण ताचें कंटिन्युएशन जावन आतां तें आमी करूंक प्रयत्न करते आसा तशें म्हणटाना जेजूची शिकोवण त्या काळाक कशी आसली आतां कशी लागू जाता आनी आमी सांगल्या पर्यंत लागू जायचें म्हणून ना पूण आमी एक वाट दाखयता आसा अशें लागू जाता म्हणून ते लोक पुरो कशें काणगेता म्हणल्यार आमकां इल्लेशें आतुराय आसा काणगेत कशें काणगेत म्हणून म्हळ्यार ह्या रितीन काणगेत म्हणून आमी सांगता आसा पूण तुका चॅलेंजीस कितें आसात कितें म्हळ्यार आतां तुमचे अस्तित्वाचे जाल्यार थंयसर ट्रेन्ड एक्टर आसात रंगाध्ययन केंद्रांत ट्रेन्ड एक्टर आसात रोहन नाडकाबार ताचें रंगतीक आसा आनी तो थोड्या एक्टरांक ट्रेन्ड हाडयता थंय आतां हांगासर व्हडलो पंगड जायतीं कलाकारां थंयसर आसात एज अ डायरेक्टर तुका कितें चॅलेंजीस म्हळ्यार तांकां इतलें तयारी करीचें इतल्या पंगडाक सांगात हाडीचें आनी तें स्टेजीर प्रदर्शीत करचें आनी एस्पेशली तुजें लायटिंग्स आतां म्हळ्यार त्या रितीन तांचें केमिस्ट्री वर्कआउट जायचें स्टेजीचेर सो कशें तुका चॅलेंजीस कशें वय एक्चुली आसात ते इल्लेशे म्हळ्यार आमचे सांगात काम केल्लें जाल्यार तांकां करेक्ट आमकां तांचे आयडियाज तांकां सांगूंक इल्लें सलीस जाता पूण हें व्हडलें कश्ट म्हणून बगोवंक ना कित्याक म्हळ्यार कोणाक जर इंट्रस्ट आसा तर आमकां कोणायकी शिकयत इंट्रस्ट जाल्यार इंट्रस्ट नासल्या मनशाक जायना सुमार फावटी एक्टर जाल्ल्यांक तर शिकोवंक कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार तांकां मागीर काणयो रिसिवींग आसा रिसिवींग झिरो करून काणगेत हांव एक्टर म्हणलें तें जायना बाउंड्री भितर जायना कोण मस्त झिरो जावन येतात म्हणजे तांकां एक्चुली सुलाभ जाता काम करून आनी आयले वार तुमी एक्टर्स जाय जे म्हणून एक काल म्हळ्यार एक परगटणी दिल्ली आसा तशें तुमकां एक्टर मेळ्ळे आसात वय थोडे मेळ्ळे आसात थोडे कारणांतर मेळ्ळे आसात पूण सगळ्यांची एक समस्या काडली म्हळ्यार अभ्यासाक येवंक कशें येवचें म्हणून ती एक सगळ्यांकी समस्या आसात सत्संगचे तर आजकाल इल्लेशे अभ्यास करून कोणाक नाका सीधा म्हणून थोड्यान सांगल्यार आमी एक अकरेचे 2 दीस येता म्हणून तें सांगलें उक्त्यान सांगलें आसा इल्लेशे बेजार बघता पूण थोडे कलाकार मेळ्ळ्यात आमकां बरे कलाकार दुसरी एक गजाल आसा आतां ड्रामा रेकॉर्डेड ड्रामा म्हणलो आतां थोड्यांक चिंताप आसा तो ड्रामा रेकॉर्डेड न्ही ताका विशेश अभ्यास नाका म्हणून एक वर्ग आसा रेकॉर्डेड ड्रामाक आमी नॉर्मल अशें करचें ड्रामा वरवीं चड अभ्यास जायचे म्हणून ह्या दिशेन कितें सांगूंक शकता म्हणजे आमच्या विक्षकांक क्युरियोसिटी आसा ह्या विशयान जाणा जावंक न्हीद जावन रेकॉर्डेड ड्रामाक चड अभ्यास जायचे पडटा न्हीद जावन चड अभ्यास जायचे पडटा हांव तें ओपता कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां ते कश्ट भोगते आसा थोडे फावटी देखून रेकॉर्डेड ड्रामाक एक्चुली चड अभ्यास जायचे
आमी चिंचे तें सुलाभ म्हणून पूण ना आमी तडेपटी आमचेच त्या एक्टर्सांनी आमी तो वॉयस दिल्यार ओके पूण दुसऱ्यांच्या वॉयसाक आमी एक्ट करचे जाल्यार आनी चड अभ्यास जायचे पडटा ते खंयचे फील लिप सिंकिंग म्हणलें ती गजाल ह्या विशयांत एक्चुअली विक्षकांच्या चड म्हाका क्युरियोसिटी कित्याक म्हळ्यार क्रिस्टोफर सर रेकॉर्डेड ड्रामातून मस्त पयस मस्त म्हणून मस्त पयस ना आपणूक तापडीत ना म्हणल्यार बरी आतां ह्या फुडें करते आसात कशें येता पळय म्हाकाय आमच्या गेलो वचून पण बरें जातालें कित्याक म्हळ्यार बरो एक टीम तुमच्या सांगाता आसा बरें अनुभवी व्यक्ती तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात आतां नाटक म्हणटा आसतना नाटक जावन दी संगीत कार्यक्रम जावन दी इतर खंयची मनोरंजन कार्यक्रम जावन दिता आतां लोकांनी सारकें आसा कितल्या वरांक आराम जाता आनी आराम जावचे पयलीं सभा कार्यक्रम कितले लांब आसता आनी कितल्या वरांक एंड जाता ही 3 क्वेश्चन नासतना आज वीक्षक कार्यक्रमाक भायसरनात ह्या विशयान स्पश्ट माहित क्लॅरिटी आतां सुजय तावणू आमचो लोक अपेक्षिता वय ह्या नाटकांत आमी ऑलरेडी आमच्या बॅनरान घाल्ल्या प्रकार 6 वरार आमी सुरू करता म्हणून घाला ते कारणांतर करेक्ट जावन आमची 6 वरार आमी नाटकां सुरू करतले नाटकाच्या पयलें एक 15 मिनटाचे वेदिकार्य आसलें वेदिकार्यान कांय दुसरे विशेष कांय आसचे ना एक आमचो मुखेल सेरो जावन आमचो गवळी बापू आसताले तांचे जावन एक धाकटो संदेश आनी दैवीक अमृताची चिकमा निधी आनी भलायकी निधी एक उक्तावण कार्य ताच्या नंतर स्ट्रेट ड्रामा स्टार्ट जातालो ताच्या उपरांत दुसरें काही वेदिक कार्य आसतलें सन्मान जावन दी या दुसरें काय उलोवप खंयचोय उलोवप त्या दिसा आसचो ना 15 ते 20 मिनटाचें वेदिक कार्य ताच्या नंतर स्ट्रेट अवे आमी ड्रामा स्टार्ट करतलो ड्रामा 1.5 ते 2 घंटा भितर ड्रामा आसतलो सगळें कार्य 8:30 ते 8:45 भितर आमचें कार्य मुक्त जातालें त्या देखून कोणेय खंयचेय टेंशन करचें नाका केदला स्टार्ट जाता कितलो वेळ बसोंक आसा हें कांय आसना जस्ट तुमी 6 वरार सर्वांनी येवचें 6:30 भितर आमचो ड्रामा स्टार्ट जाता 8:30 ते 8:45 भितर तुमी घरा पावया आनी सक्कड आमच्या दायज वर्ल्डाच्या मुखार सगळ्या आमच्या फिरगसगारांक कुलशेखर आमचे प्रोग्राम जाता जाल्यार कुलशेखर जावन दी आनी उरल्या सक्कड फिरगसगारांक आमी वत्तायचे आपण दिता सर्व याजकांक सर्व धर्म भयणीक तशें सर्व लोकांक ह्या माध्यमा मुखार आमी ह्या एफादा कार्याक आपण दिता तुमचो सांगात आमकां जाय आनी आमचें कार्य मुखार सगळो तुमचो आदार आमकां जाय बरें भोव मोगान तुवें आमच्या विक्षकांक हांगासर आपयलें आसा आनी अकरेचे काल म्हणल्यार अकरेच्या ह्या वक्ता रोहणाक लोकां विक्षका लागीं कितें कितें सांगूंक आसा तर संगीत क्रिस्टीक आपोवंक लोकांक म्हाका एक्चुली हें कितें हांवें स्क्रिप्ट बरयला जानेवारीची 1 तारखेर तांणी सांगलें ती 31 तारखे भितर कंप्लीट करून दिवचें म्हणलें जावं ना मुखार पडून कितेंय वयर सकयल करून सर्कस करून तो तयार केला त्या स्क्रिप्टा विशयान म्हाका संतृप्ती आसा अकरेची एक काणी आसा ती मस्त बरी आसा ताचो गांस हांवें मस्त रिसेंटली बरोवन दिल्लो तो गांस बरयल्या उपरांत म्हाका एक अर्ली संतृप्ती मेळ्ळी की हो नाटक मस्त बरो जातलो म्हणून म्हाका एक पातयणी आसा जावन दी म्हण हांव आशिता आनी सकड प्रेक्षकांक नाटक प्रेमीक ह्या मुखार हांव आमंत्रण दिता रोहन सांगलें अकरेची काणी म्हजी फेवरेट काणी पूण उरले 3 काणी आतां ते मस्त बरे आसा तुमी येया तुमी हर एक फावटी आमी फाटल्या सुमार वर्सां जावन हांव नाटक करतना तुमी म्हाका हर एक फावटी सहकार दिल्लो आसा तुमी दिल्ल्या सहकारान आनी हांव आज हांगा येवन स्टुडियोन बसूंक साध्य जालें नंतर बिलकुल साध्य नासलें आनी एक नाटकीस्ट जावन म्हाका वळखतात जाल्यार तें तुमच्या सहकारान सो तो सहकार तुमकां पुरवाय आशेता दयकर नेया निराश जावचें ना तूं कांय पण इतलेशें नवें जावं दिवंक हांव प्रयत्न करता आसा पुरवंतपणे देव बरें करूं एक फेवरेट गजाल सांगूंक आसा कित्याक म्हळ्यार ऑर्गनायझरांनी हांगासर सांगलां येदल म्हणसर दुसरो शो आसा म्हूण सांगूं ना एकच शो आसा म्हूण सांगला त्या देखून विक्षकांनी कोणीय चिंचे नाका आनी नेक्स्ट एक चान्स मेळत या तिसरे चान्स मेळत चौथे चान्स मेळत म्हणून परवा आयतारा 27 27 तारखेर कोर्डेलिगरच्या मैदानाचेर तुमी सर्वांनी वेळार तेंचे पावचे कितें म्हळ्यार ह्या पंगडाचे नाटक म्हळ्यार ते वेळार आरंभ जाता आनी वेळार संपतात आनी येदोळसू आयोजकांनी कळयलां मोठ्यांतले मोठे सभा कार्यक्रम तें खाली गवळी बापाक मात्र एक उलोवचो एक अवकाश तेंचर आसतलो देखून दयकन विक्षकांनी हो भांगराळो संद्रापू होगडावंक नजो म्हणून हांव ह्या वेदितावन ह्या मांचेतावन विनंती करता रोहन क्रिस्टी सुजय इतलो वेळ म्हणसर एफता नाटका विशीं आमच्या विक्षकांक सविस्तार माहिती दिल्या तुमकां हांव देव बरें कर म्हणटा तुमकां हांव दिनवास म्हणटा देव बरें कर मग अशा विक्षकांनो येमच्या आयतारा 27 तारखेर आमी सर्व
कोर्डलिगरच्या मैदानाचेर सांजे थंयसर मेळचे एफाता नाटक पळोवच्या खातीर येदो म्हणसर हे कार्यक्रम वीक्षण केल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें कर म्हणटा आनी बरी रात मागता. निरंतर मनोरंजन आनी खबऱ्यां खातीर पळयत रावा दायज वर्ल्ड TV 24/7. देव बरें कर. काल आज आणि फाल्यां